मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान बेरेस्तारा पंचायत वेंचणुकेत ओबीसी आरक्षणाक आव्हान दिवन याचिका दाखल करून ताचेर आपलो निर्णय राखून दवरला। वेंचणुके स्थगिती केली जाल्यार वेंचणुकेची प्रक्रिया आडखून उरतली। आता वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया सुरू जाल्या, ते खातीर उच्च न्यायालयान वेंचणुके विशीं मदीं पडपाक जायना अशी मागणी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान केल्या। आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाले, आज एडमिशनाचे आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाले इंटरिम रिलीफाचे। हायकोर्टान पिटिशन एडमिट केले, पण इंटरिम रिलीफाचेर ऑर्डर रिजर्व केल्या। ती ऑर्डर म्हाका दिसता बेगीनूच येतली, आज जावं फाल्यां मेरेन ती ऑर्डर येतली अशी म्हजो अंदाज आसा। आनी आमी हायकोर्टाक दाखोवन दिलें की रिजर्वेशन ओबीसीक लागून जे केलां ते सारके ट्रिपल टेस्ट सॅटिस्फाय करून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्टान दाखोवन दिल्या त्या प्रिंसिपलाच्या बेजिसाचेरूच तें रिजर्वेशन केलां अशें आमी सुप्रीम कोर्टान दाखोवन दिलें। आनी दुसरी गोष्ट हायकोर्टान दाखोवन दिलें। दुसरी गोष्ट म्हणजे अशें की आतां जर इंटरिम रिलीफ जावन जर इलेक्शन जर स्टे केलें जाल्यार सगळो इलेक्शन प्रोसेस स्टॉप जातलो। अशें की आतां 7 दीस टायम आसता नॉमिनेशन फायल्स करपाक, त्या 7 दिसाचो टायम ऑलरेडी सुरू जाला आनी 25 तारखेक तो 7 दिसाचो टायम सोंपता। जर रिजर्वेशन चेंज जालें आनी ज्या वॉर्डांनी ओबीसी रिजर्वेशन आसा तें जर जनरल कॅटेगरीचें जालें समज जाल्यार 7 दिसाचो पिरियड तांकां मेळचो ना। हाका लागून इलेक्शन शेड्यूल आसा पळय ते इफेक्ट जातलो। ह्या ग्रावंडाचेरूच इलेक्शनान इंटरफियर कोर्टान करूंक जायना